वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. आयज आसा संडे, काल जालो बड्डे. शिवाक म्हटलें आयज खंय तरी व्हर म्हटलें आमकां जेवपाक. एक्चुली नासलेले प्लॅन, काम आसा पण वचून येवया म्हणपाक लास्टाक तेणेंच प्लॅन केलो वचून येवया. ओके, सगळीं रेडी जाल्ली आसा आमी. एक्चुली आमचें आयज प्लॅन आसलेलें मारगांव वचपाचें, मारगांव सायड एक आमची युट्यूब फॅमिली वांगडा एक गेट टुगेदर एक जेवया म्हणून. सो शिव म्हणपालो आयज आपलो टायम ना, कित्याक आतां मारगांव म्हटलें की 3-4 वर जायत आमकां थंय वच थंय जेव यो. ओके, ताका लागून शिव म्हणपालो नेक्स्ट टायम आमी प्लॅन करया मारगांव वचपाचें. आयज जस्ट हांगाच वर्कशॉप आमचे रेस्टॉरंट वर्कशॉपार वयता, जेवून आमकां हांगा ड्रॉप करतलो मागीर तो कामाक वयतलो. सो अशें प्लॅन केला आयज या म्हटलें खंय तरी थाली जेवया म्हटलें. ओके, तितून घाल. इश्वी न्हिदला ताका तशेंच उखलून व्हरपाचें. हो पळय कितें रे रित्वी, चादर बिदर हांगाच दवरला मरे. थंडी खाता खंय, चादर पांगरोवन बसलेलो आनी चादर हांगाच दवरला. हेंच काम करता भुरगे. एक काम सपनाक आसा, डबल काम करता. बाबू घेवू? ओके, हांव बाबूक घेता, मेळटा तुमकां. ओके ओके, चला चला. चादर हाडला किचन तो आसूं तो घे. ओके चला, मेळटा तुमकां मागीर. सो पावली आमी. इशिका स्टॉलर हाडला कित्याक थंय तो बसना न्ही, ताका लागून तितून घालया. तो पळय न्हीद जाली तिजी न्हीद न्ही अर्दे न्हीद जाले न्हय इश्वी. आं चला, वर्कशॉप रेस्टॉरंट आमचे सदाचेंच रेस्टॉरंट. चला, वास येयलो? हां बरो वास येयलो. शिव आनी हांव आयज मॅचींग. वयस बरें केला न्ही. कितें केला भितर? बसपाक. बसून फोटो काडपाचे. आतां वचनाका, राव रे, पयलीं जेवया रे, बरो भूक लागला. हो पळय हांगा बॅग घेवन बसलो. यो 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 यो. रातचे लायटींग लायला हांगा, बरी दिसतलें. चला. आनी हांगासर आसा क्रिसमस ट्री, बरें बाटली घालून केला. चला. हें पळोवंकूच ना हांवें. बरें केलें न्ही डेकोरेशन. एक दीस म्हाका लॉबस्टर ट्राय करूंक जाय, केन्ना खावंक ना. सो थंयसर न्ही बरें डेकोरेशन केलो ताका तुमकां रे. हें पळय क्रिसमस ट्री. वाव, हें पळय. आनी हांगासर बरें हें केलां. खंयची थाली घेवया? हांवें म्हणून चणा ही बांगडा थाली दी खंय. ही आतां बांगडे खावपा येयला. बांगडे खावंक वाज येयलो हांगासर. ही एका बांगडा थाली जाय खंय. हें आनी हांगा बांगडा थाली मेळना. चणा, किंगफीश, प्रॉन्स ताका विचार खंयची थाली मेळटा तें. सो जालें आमचें जेवण. आयज खूब रश नशिनात. म्हाका आईचें आसोंक येता बांगडा थाली घे खंय. आयज सकाळीं रेस्टॉरंट येवपाचें आमचें प्लॅन आसलेलें. सो हांवें आईक ये म्हटलें सकाळचें की नुस्तें हाडया आई, बांगडे हाडया. बांगडे ना खंय. हांगा येयला आनी बांगडा थाली टेस्ट एकूच ते काय टेस्ट वेगळे डिफरंट ना. बांगडो फ्राय करता आनी कितें करतले तुका टेस्ट वेगळे दिवपाक. ते थाली सगळें सेम आसतले. जे आमी चणाक घेतला पळय ते सगळें सेम आसता. पळय बांगडा थाली ना, बांगडा थाली मेळना गे. कोण खातलो बांगडा येवन हय का न्ही. सो जालें जेवण वयता आमी घरा. हय, आयज न्ही म्हणजे आतां न्यू हें केलें न्ही चणाक न्ही गांवठी. सो गांवठी चणाक तो इल्लो आमकां विचारपाक, कित्याक पयलीं तेंचे फामाचे ते नुशिना चणाक. पयलीं जे थाली आसताले पळय चणाक थाली ते फामाचे आसताले. सो ते आतां बंद केला कित्याक लोकांनी कंप्लेन केल्ले की मातशें स्मेल येता, वास येता, टेस्ट असो बरो येना. मग लोकांनी कंप्लेन केले खंय. सो आतां ते फामाचे चणाक तेंच्यांनी बंद केला, आतां गांवठी केला. म्हणून शिव म्हणटालो मातशें डिफरंट लागता म्हणून ना, गांवठी मातशें डिफरंट लागता. पण फ्रेश मातशें डिफरंट लागता गांवठी. तुका बैल मे आर्टिफिशियल कितें म्हणटा. सो गांवठी न्ही टेस्ट वेगळेच लागता पण फ्रेश. सो आतां तेंच्यांनी बरयला गांवठी चणाक थाली न्ही ना, अशें बरयला. सो तो येयल्लो ओनर आमकां विचारपाक फीश कशें आसा. हांवें म्हटलें अशें स्मेल बी येता कांय ना म्हटलें. बरें आहा पण कळटा गांवठी म्हणून कळटा, खाल्यार कळटा. बरें आसलें जेवण. आमी जशी थालीच घेता आनी कांय शिकयना. आयज प्रॉन्स घेतले. प्रॉन्स मसाला फ्राय टेस्टी आसता तेंचे ना. मसाला टेस्ट मसाला चाटोंक कशें दिसता. प्रॉन्स सोड इतलें बरें केल्लें. ओके, तो चला घरा वचून मेळटा तुमकां.
जालें आमची न्हीद रे यशवी हांगा पळय यशवी न्हीद जाली तर न्हिदलेले आमी बाबा आतां उठलो हाय म्हण सगळ्यान हाय म्हण उठलो आतां ताका हें घालता हें घाल मॅट घाल रे जस्ट न्हिदलेली आमी उठलो हेका आतां घालता हांव सकल तुका पळयता पळय चल ते घालता ताका हांव ते सकल घाल हां ते मॅट न्यू ऑर्डर करूंक जाय ते मॅट सगळे पिनला हेणें पिनला आयशी अशें हात घालता अशें वट्टा पिनले आतां न्यू ऑर्डर करूंक जाय सो हांव आयज आतां हातांत भिकणा मगे पर पणजे गेल्ले न्ही येताना घेवन येयल्ले बॉयल केला आतां खातलें केन्ना म्हळ्यार खावया म्हटलें सो ह्या पळयात आईन मीठ चड घातलें मीठ लागता पण बरें टेंडर आहा सामकें घे आनी आमी खूब 100 रुपया हाडलें हांवें म्हाका स्कुलान दी 100 रुपया ते 1 किलो म्हाका स्कुलाक दी हात स्कुलाक दी खंय फाल्यां हांव तुका हाफ डे स्कूल हां फाल्यां पार्टी. क्रिसमस पार्टी बेगिना येतलो स्कुलान दी खंय सो हेजे हांव घेता स्टडीज मागीर घालपाक वयतलो कित्याक ताका भायर खेळपा वचोंक जाय खंय सो हांवें म्हटलें स्टडीज कर आनी खेळपाक वच आतां हॉलिडे पडला बुकां हातूच लायना मागीर कितें जाता खबर आहा तें खूब दिला मागीर ते स्कूल स्टार्ट जालें की मागीर ते आनीक दितात मागीर करपाक वाजयता सो ताका म्हटलें ते हॉलिडे पडला म्हूण नाचत रावं नाका फक्त नाचपाचें काम नाचपाचें कमी चड आनी खावपाचें कमी त्या जेला दिता आयज हॉटेलान काय जेवण इल्लेशीच घेतला 10 वर्साचो भुरग्यान कितलें खावंक जाय असलो काय नाका नुस्तें नाका चिकन नाका कांयच नाका ताका न्ही हॉटेलां व्हरूंकूच जायना घरा ताका बसोंक जाय न्हू रे खावपा नाका हें नाका इल्लेशीच घेतला कोंबडी जेवना पळय तशें मागीर येता आनी सोदता मागीर किचनान आतां म्हण हांव न्ही खावपा बी कांय हाडून दवरना बंद केला बिस्कीट चिप्स बी हाडून दवरपाचें कितें रांदता तें खा सो हेजे घेता हांव स्टडीज सो ताका वचोंक जाय खेळपाक सो आयज करता हांव रोज कुकीज शिव अब्बो मोबायल कित्याक तें करता आई म्हणटा कित्याक करता सगळें भायर मेळटा खंय आसूं म्हटलें करया म्हटलें हांगासर पळय आई घेवन बसला म्हटलें थोडेशें करया म्हटलें रोज कुकीज म्हाका खूब लायक आमच्या घरांत न्ही सगळ्यांक लायक रोज कुकीज सो केल्या बरें खातात सो आसूं करया म्हटलें रोज कुकीज दाखयता तुमकां इतलें जालां जस्ट 2 कपाचें केलां हांवें मैदा 2 कप मैदाचें केलां पळयता आनीक आसा मैदा करतलें हांव की आमकां हें खूब लायक आनी आयज हांवें हो कढाई काडला कास्ट आयर्न रोखडें गरम जाता ओके सो हें हांव बेगिना करून घेता मागीर दाखयता तुमकां सो हें कढाई न्ही व्हडलें आसा न्ही 3-4 जाता हितून अशें बेगीन जाता सो बरें पडटा पयलींचे आसले कढाई न्ही आमचे जायनाले 1-2 जाताले हितून बरें पडटा 3-4 न्ही रोखडें जाता मातशें बेगिना जातलें करून म्हाजें इफ म्हणजे जालें न्ही आई म्हणटा आनीकूय कर म्हणटा आसा न्ही पीठ करता आतां करता हांवें 3 खाले ते एकदां खायत रावलें न्ही रूच लागता खावपाचें सो जालें म्हाजें हें पळयात फूल भरलें पुरो न्ही गे आनी हितून थोडें घालतलें जालें सगळें करून तो जालें म्हाजें कुकीज एक काम व्हडलेशें जालें ओके जे शावर घेवन आतां येयलें ओके सो म्हाका न्ही तुमच्या बरोबर 1-2 कितें उतर उलोवंक जाय तें उलयता आनी म्हणजे ब्लॉग एंड घेता ओके काल आसलो बड्डे आनी काल हांव येयलें लायव्ह आनी कोण लायव्ह येयल्ले पळय तांकां खबर आसतलें काल कितें जालें तें ओके सो एक चिंतलेलें की दिस टायम बड्डे कितें डिफरंट भशेन करया सदांच तुमकां खबर आहा भायर वयता खाता दिस टायम म्हटलें म्हाका तुमच्या बरोबर सेलिब्रेट करून आसलेलें म्हाजे यूट्यूब फॅमिली वांगडा सो शिवा विचारलें शिव कितें करया आमी सांग तो म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना आपल्याक कांय तकलेन सुचना खंय मागीर बसून चिंतलें मागीर म्हाका तकलेन अशें येयलें की चल 20 तारखेक आमी लायव्ह येवया आनी थंयसरूच केक कटींग करया कित्याक केक कटींग करतना लायव्ह न्ही आनी तुमी म्हाका पळयतले सो ते एक म्हाजे तकलेन येयलें आनी तशें हांवें काल बरे भशेन केलें ओके जायते लोक आतां तांकां पयलीं म्हणजे यूट्यूब फॅमिलीक जे कोण म्हाका मेसेज केला वॉट्सॅपार इंस्टाग्रामार सगळें हांव म्हाजे थँक्यू म्हणटा आनी जे लोक लायव्ह येयल्ले आपले टायम काडून लोक लायव्ह येयल्ले हांव तांकां थँक्यू म्हणटा कालचो दीस बरे भशेन गेले आतां कोण लायव्ह येयल्ले पळय तांकां खबर आसतलें आनी कोण लायव्ह येवंक ना पळय तांकां खबर ना कित्याक हांव उलयता तें ओके सो सकाळीं तुमी पयले आसतले ब्लॉग निनोशका येयल्ले म्हाका सरप्रायज दिले निनोशका रोहीत येयल्ले सरप्रायज दिले म्हाका मागीर रोशलान केक धाडून दिले
मागीर रुबिनान सरप्रायज दिलें म्हाका. सो अशें एक बरे दीस गेले काल. ओके, मागीर हांव लायव्ह येयलें, तुमच्या मुखार केक कट केलें, चॅट करता म्हणजे लायव्ह आमी उलयता बरे फकाणां करतालीं, उलयतालीं आमी, हय का न्ही. सो मदींच एक कोण तरी आयलो, भूत, हांव ताका भूत म्हणटा. मदींच कोण तरी एकटो भूत आयलो आनी गाळयो मारपाक लागलो. हें आतां कोण कोण लायव्ह आसलेले पळय तांकां खबर आसतलें. म्हणजे अक्षरशः तुमकां कितें सांगू, आईच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयलें, कळ्ळें न्ही. म्हाका तें लायक जावंक ना. तुवें म्हाका गाळयो मारला, चल सोडून घाल. आईच्या दोळ्यांतल्यान न्ही दुकां येयलें, जे हांवें गाळयो कितें आहा पळय आईक सांगलें पळय, आईक वाचूंक कळना. सो हांवें सांगलें, आई विचारपाक लागली कितें बॅड वर्ड्स दिला, कितें बॅड वर्ड्स दिला, ती विचारपाक लागली म्हाका परत परत. सो हांवें आईक सांगलें कितें तें. सो आईच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयलें. कित्याक लागून काल बड्डे आसलेलो आनी बड्डे दिसा कोणा अशें बॅड वर्ड्स दिले. सो कोण खबर ना, मदीं एकलो आयलो आनी अशे बॅड वर्ड्स दीत कंटिन्यू टायप करत आसा, बॅड वर्ड दीत आहा. खुबशे लोकांनी ताका म्हाका सांगलें थंयसरूच की ताका ब्लॉक कर. हांवें ताका ब्लॉक करूंक ना, हांवें न्ही ताका रिपोर्ट केला. असल्या लोकांनी रिपोर्ट करूंक जाय, ब्लॉक करूंक जायना, कळ्ळें न्ही. हांव कितें म्हणटा, तुका आमी लायक ना, तूं कित्याक तूं आमकां फॉलो करता, कित्याक आमचे विडियोज पळयता, कित्याक तूं आपलो प्रिशियस टायम घेवन तूं लायव्ह येयलो, सांग पळोवया. आपलो टायम वेस्ट केलो तुवें, प्लस इंटरनेट फुकट काय मेळना, इंटरनेट पयशे घालचे पडटा. तूं आमकां लागून तूं ते बॅड वर्ड्स टायप करपा लागून तुवें आपलें इंटरनेट वेस्ट केलें. तुका आमी लायक ना न्ही, तूं आमचे कित्याक विडियोज पळयता, कित्याक आयिल्लो तूं आनी असले बॅड वर्ड्स तुवें ते बरोवप. सेम बॅड वर्ड्स न्ही एक 2 व्लॉगरच्या चॅनलार पळयला हांव सगळे आमचे गोंयचे व्लॉग हांव पळयता. एक 2 व्लॉगर तेंच्या विडियोनी सेम बॅड वर्ड्स येयल्ले, पूण तितून तो आयडी डिफरंट आहा, हांगासर आयडी डिफरंट आहा. पण म्हाका असो दिसता की तो मनीस एकूच. आयडी क्रिएट करपाक कांयच टायम लागना, कळ्ळें न्ही. सो सेम जे कितें म्हाका तेणें बॅड वर्ड्स दिल्ले पळय लायव्हान, तेच बॅड वर्ड तेंच्या चॅनलार आसलेले, कळ्ळें न्ही. सो हांवें ताका ब्लॉक करूं ना, हांवें रिपोर्ट केला युट्यूबाक. ओके, आनी अशी तुजे परत सपोज येयले बॅड वर्ड्स बी सपोज येयले न्ही, हांव पुलीस कंप्लेन करतलें. तुमी म्हणटले कशें जाता पुलीस कंप्लेन, जाता. खंय बसून तूं आयडी क्रिएट करता हें कळटा, ट्रॅक करूंक मेळटा. तूं खंयी बस, जंगलान बस नाल्यार माडाच्या वयर बसून आयडी क्रिएट कर, ते मागीर सोदून काडटले. सो हय चिंतलां आमी आतां हेज्या फुडें आनी म्हाका सपोज येयले बॅड वर्ड्स बीन परत येयले, सो कोणीय आसूं आं, तो आसूं तें आसूं कितें आसूं, सपोज म्हाका परत येयले, हांव ब्लॉक करचें ना, ताका रिपोर्ट करतलें प्लस पुलिसो कंप्लेन करतलें. कळूं न्ही कोण तो, कळूंक जाय. असल्या लोकांक न्ही काम ना, बसल्या कडेन काम ना तांकां, फक्त अशे बॅड वर्ड्स दिवन. म्हाका अशें दिसता आई येवपाली तरी लायफान कितें तरी प्रॉब्लेम आहा दिसता, फ्रस्ट्रेशन जाला दिसता, तें फ्रस्ट्रेशन तो लोकांचें काडटा. सी बाबा तूं कोण, तो काय तें म्हाका खबर ना. जेन्ना हांवें ताका तेन्ना आमी लायव्ह करतालीं पळय, तो म्हणटालो आय एम नॉट अ मॅन, आय एम अ गर्ल. खंय तूं गर्ल आसूं, भूत आसूं, कोण आसूं म्हाका खबर ना. तुज्या लायफान जे कितें प्रॉब्लेम आसा न्ही, हांव सांगू पळय, तुवें आतां आमकां बॅड वर्ड्स दिल्या म्हणून हांव तुका रिटर्न बॅड वर्ड्स दिवचें ना. हांव इतलेंच देवा कडेन मागता की तुज्या लायफान जे कितें प्रॉब्लेम आहा न्ही, ते बरे भशेन देवान सॉल्व करचे. हांव इतलेंच देवा कडेन मागता. तुजें फ्रस्ट्रेशन न्ही लोकांचेर काडनाकात, कांय तुका मेळचें ना. आनी तुवें आमकां बॅड वर्ड्स दिले म्हणून आमचें कांय वायट जावंक ना हांगासर. तुवें आमकां बॅड वर्ड्स दिले म्हणून आमचें कितें आमी रातचें न्हिदूंक ना, जेयनासतना खायनासतना न्हिदूंक ना आमी ना. आमी आमचें लायफ एन्जॉय केलें आमी. सो तूं कितलेय बॅड वर्ड्स दी, आमकां कांयच फरक पडना. थोडे अशें आसतात जे लायफान फ्रस्ट्रेट जाता, मागीर ते फ्रस्ट्रेशन लोकांचें काडटा. अशें खूब म्हाज्या लायफान येयल्लें आसा, जाल्लें आसा. सो हांव न्ही तुका वायट उलयना, तुका बॅड वर्ड्स म्हणना, तुजे पाड पडू अशेंय म्हणना. हांव देवा कडेन मागता तुज्या लायफान कितें प्रॉब्लेम आहा न्ही देवा, तूं तेजें सॉल्व कर, कळ्ळें न्ही. तो अशें तो आपलें फ्रस्ट्रेशन लोकांचें काडटा गाळयो मारून, हय का न्ही. तो तें सारकें न्ही, कळ्ळें न्ही. लोकांक बॅड वर्ड्स दिवन तुजे केन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे ना, कळ्ळें न्ही. आनी आसा तो वयर तो सगळो पळयता, ताका तरी मातशें भी तूं, आमकां भी, लोकांक भिनाका. सो म्हाका इतलें वायट दिसलें की आईच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येयलें, कळ्ळें तुमकां न्ही. कितें सांगू तुमकां, ती मातशी इमोशनल जाली, इतले बॅड वर्ड्स दिल्लेले आसा. सो तुका न्ही हांव एक बरेंशें एक मॅसेज दिवंक सोदतां, आयक सारकें. लायफ शॉर्ट आसा, कळ्ळें न्ही. पयलीं लोक 100च्या वयर जगताले, आतां ना. लायफ शॉर्ट आसा, हॅप्पी राव, एन्जॉय कर, एन्जॉय युअर प्रेझंट लायफ. जे लायफ तुका देवान दिला पळय, चड जावं चूड जावं कोणी जावं, तूं लायफ एन्जॉय कर. वयतना आमी कांय घेवन वयचें ना, हें मात तकलेन दवर. वयतना आमी कांय घेवन वयचें ना, 1 रुपया न्ही. येयल्लेले नागडेच वयतले आमी, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो कांय आमी घेवन वयची ना. सो हॅप्पी राव आनी दुसऱ्यांकूय हॅप्पी कर. इफ हॅप्पी करपाक जायना एटली लोकांक सॅड करनाका, लोकांचें वायट चिंतनाका, कळ्ळें न्ही. सो इतलेंच तुका हांव सांगूंक सोदतां, तुजें बरें जातलें. म्हाका दिसता तूं मनीस कोण आहा पळय, तूं वायट मनीस न्ही, तूं बरोच मनीस,
कळ्ळें न्ही. तुज्या लायफान कितें प्रॉब्लेम आसता ताका लागून तुवें आमकां गाळयो मारल्या. सो भिनाका. आतां येता तें वर्स आहा पळय 2026 तुजें बरें जातलें. हांव हेंच देवा कडेन मागता की तुजें बरें जावं. इतलीं 2 वर्स जालीं हांव लॉगीन करून केन्नाच कोणें अशें बॅड वर्ड्स म्हाका दिवंक ना म्हणजे चॅनलार कोणेंच ना. नेगेटीव कमेंट बी येता ते पार्ट ऑफ लायफ ते आसात ते सोड तांकां हांव वायट म्हणना तेंच्या मनान कितें आहा तेंचें उलयलें. पण हें तर सामकें वर्स्ट असले ताणें बॅड वर्ड्स ताणें यूज केलेले आसा कळ्ळें न्ही. हांव तुका वळखना तूं म्हाका वळखना हय का न्ही. इफ तूं म्हाका वळखता आसतलें एज अ व्लॉगर म्हणून ओके तुमी पळयता पळय हांव तुमकां अक्षरशा वळखना कळ्ळें न्ही. इतलें तुका गट्स आहा न्ही आमकां बॅड वर्ड्स दिवपाची आमच्या फुड्यान यो कित्याक आयडी चेंज करता तुजें नांव घाल तुजे फोटो घाल आनी लोकांक बॅड वर्ड्स दी. इतलें तुका गट्स आहा जाल्यार कळ्ळें न्ही. अशें लिपोन लिपोन आयडी चेंज करून तूं भिवकुडो हय म्हाका दिसता. तूं का तो म्हाका खबर ना तूं भिवकुडो. थोडे लोक भिवन अशें फाटीं फाटीं लिपोन लिपोन न्ही लोकांक बॅड बॅड कमेंट करता कळ्ळें तुका. सो हांव इतलेंच म्हणटा तुज्या लायफान जे कितें प्रॉब्लेम आसा पळय देव तुका सॉल्व करतलो. हॅप्पी राव तूं लोकांक बॅड कमेंट करनाका हितून तुका कांय मेळचें ना. आनी हांवें तुका ब्लॉक करूं ना. तूं आनीक जाय तुका जाय जाल्यार आनी बॅड कमेंट कर मागीर डायरेक्ट हांव पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करता. मागीर ते सायबर क्रायम मागीर सर्च करतले कळ्ळें न्ही. खंयच्यान बसून तुवें आयडी केला तें मागीर सर्च करतले मागीर तुका हें करतले. सो तुका जाय तें तूं कर कळ्ळें न्ही. आमकां कांय फरक पडचें ना. आमी आमचें काम चालूच दवरतलें. तुवें बॅड कमेंट केलें म्हणून आमी जेयनासतना खायनासतना उरचें ना. आमची लायफ आमी कंटिन्यू करूंकूच जाय कळ्ळें न्ही. लोकांक पिशे आवटो म्हणपाक फाटीं फुडें करतात. पिशे आवटे अशें म्हणपाक चिंतून म्हणटा तांकां कोणाक म्हणोवपा जाय जाल्यार कळ्ळें न्ही. आनी तूं असले बॅड वर्ड यूज करता आनी अशें बरोवन धाडलें तुवें एका फाटल्यान एक फास्ट सामकें. हें तुका तुज्या पेरंट्सान तुका शिकयलां लोकांक गाळयो मारपाक सांग पळोवया. कितें आमी तुजें कितें खालां तुजें कितें कितें घेतलां पयशे पयशे आमी कितें घेतलां तुजें कितें खालां आमी प्रॉपर्टी बी कितें घेतलां सांग ना न्ही. मागीर कितें मेळ्ळें तुका आमकां बॅड वर्ड्स धाडून तुका कितें मेळ्ळें सांग. हॅपिनस मेळ्ळें तुका कांयच कळना म्हाका. आमकां तुवें आमकां बॅड वर्ड्स दिना आमचें कांय हांगा जावं कांय आमकां कांय फरक पडचें ना कळ्ळें तुका न्ही. म्हजो डॅडी म्हणटालो इफ तेणें तुका कितले बॅड वर्ड्स वायट दिवं रिटर्न तूं ताका दिवंक जायना बॅड वर्ड्स दिवंक जायना. म्हजो डॅडी म्हणटालो तो कितलो भोंकोनी तो कितले बॅड वर्ड्स दिवनी देव आसा देव पळयता म्हणटा तो पळय. आमी रिटर्न केन्ना मनशाक न्ही बॅड वर्ड्स दिवंक जायना कित्याक तो वयर आहा पळय तो सगळो पळयता सोडून दिवपाचें तांकां. आय नो राग येता पण कितें फायदो. तो म्हाका गाळी मारता हांव ताका गाळी मारलें जाल्यार तेज्या भितर म्हाज्या भितर कितें डिफरन्स उरलें सांग पळोवया हय का न्ही. सो आतां तेन्ना आमकां बॅड वर्ड्स दिला पळय हांव देवाड मागता तेजें बरें जावं म्हणटा. हांव देवाड अशें मागना की तेजें वायट जावं म्हणना ना. देवान तेजें बरेंच जावं हेंच मागता देवा कडेन ओके. सो काल लायव्ह येयलें आतां म्हणटा थोड्यांक खबर कोण कोण लायव्ह येवंक ना पळय तांकां तें कळचें ना आतां हांव कितें उलयता तें. जे लायव्ह हांवें व्लॉग येयला पळय लायव्हचो ते तुमी पळोवंक शकता इफ तुमकां जाय जाल्यार. तेणें एका फाटल्यान सेम बॅड वर्ड्स तेणें टायप करत आहा तो मागीर तो नाच जालो. खूब जण लोक ताका खुबशे लोकांनी ताका हें केलें न्ही पॉयंट केलें न्ही हितून लायव्ह हितून मागीर नाच जालो. तें तुका म्हणटा न्ही कुत्रे कितले भोंकत रावले न्ही भोंकून 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 तोंड दुखतलें मागीर ते उगी रावतले अशेंच जालां तें ओके. सो कालचें लायव्ह बरे भशेन जालें तुमकां खबर आहा बरें एन्जॉय केलें बेस्ट. हांव चिंतता की नेक्स्ट टायम केन्नाय म्हजे बड्डे येता पळय लायव्हच येवपाचें आनी तुमचे फाटल्यान केक कट करपाचें ओके. सो आयचे दीस इतलेंच ओके. आयज भायर जेयली आमी बरे भशेन रेस्टॉरंटांत वचून जेवन येयली बरें क्रिसमस उमेद करपाक आनी कितें कितें करपाक खूब उमेद येता पण जायना बाबू लागून. आई आसा अशें बरें पडटा पण रोज कुकीज केले कित्याक लागून रोज कुकी आमच्या सगळ्यांक घरांत सगळ्यांक आवडटा. सो एक डबो व्हरून केला हांवें ओके. सो फाल्यां पळोवया एक कितें करपाचें म्हाजें आसा प्लॅन पळोवया. फर्स्ट टायम करता हांव करतलें हांव फाल्यां कशें जाता खबर ना सो करतलें ओके. तो चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर.